आदलो उपमुख्यमंत्री फ्रांसिस डिसोजाची कूड लायली मातयेक शाही इतमामान जाले निमणे संस्कार आर्च बिशप आयलो इंतेराक। विष्णू वाघाची कूड आयतारा पावता गोंयांत दर्शना खातीर दवरतले फोंड्या बांदोडकार मैदानाचेर निमणे संस्कार सांजे 4 वरांचेर। पुलवामातल्या आतंकवादी हल्ल्याचो देशभर निषेध, नागरिकांनी काढली मेणवाती हातान घेवन पुरसावां, गोंयकारूय जाले शामील गांवांनी। भौशीक बांदकाम खात्यानूच फोडली नावेली उदकाची पायपलायन, पिवपाक उदक नासून लोकांचे हाल, पेडणे आसतली उदकाची नियंत्रीत पुरवण। येवकार, हांव सुवर्णा खेडेकार। पळोवया खबरो विस्तारान। आदलो उपमुख्यमंत्री फ्रांसिस डिसोजाची कूड शेनवारा सांजे शाही इतमामान मातयेक लायली। बंदुकांची सलामी दिले उपरांत म्हापशेच्या सेंट जेरोम इंगर्जेन मिस जाले। 64 वर्सां पिरायेच्या ह्या 5 फावट आमदार आशिल्ल्या राजकारण्यांक निरोप दिवपाक लोकांनी ही गर्दी केल्ली। डिसोजाच्या इंतेराक आर्चबिशप फिलिप नेरी फेराव मुद्दम आयिल्लो। ताची कूड तिरंगी बावट्यात गुठलावन सकाळसावन लोकांच्या दर्शना खातीर दवरिल्ली। कूड भायर काडटना ताका बंदुकांची सलामी दिली। एडवोकेट फ्रांसिस डिसोजा ह्या गांवचो पूत, म्हापशेचो आमदार, आदलो गोंयचो उपमुख्यमंत्री जाका आमी सगळीं मोगान बाबूश म्हूण वळखतले। ताका पोरच्या दिसा बापान आपोवन व्हेलो देखून आयज आमी सगळीं हांगासर ताका आमचो मोगाचो निमाणो आदिवस करूंक एकठांय जाल्यो। फ्रांसीस समाजीक हुस्को आसलेलो नागरीक कसो जियेलो, देखून जायतीं वर्सां म्हापशेचे नगरपालिकेन आनी गोंयच्या राजकारणान तो मिसळ जालो। आमदार कसो, मंत्री कसो, आदलो उपमुख्यमंत्री कसो। सभापती डॉक्टर प्रमोद सावंत, मंत्रिमंडळातले मंत्री, बहुतेक सगळ्याच राजकीय पक्षांचे आमदार तसेच हेर मळावेले कितलेशेच मानेस्त ताच्या मरणाक हजर आशिल्ले। Very dynamic minister Francis D'Souza has done a lot for Mapsa and state. फ्रांसिस डिसोजा ताका सगळे बाबूश म्हणून पॉप्युलरली वळखतात। हो एक गोंयचो मोठो लिडर आनीक मॅन हू बिलीव्ड इन सिंपल लिव्हिंग एंड हाय थिंकिंग। तो लोकांच्या मदीं आशिल्लो, लोकांचो पल्स ताका कळटालो आनी लोकांक जें कितें बरें जाय आनी नाका हें वळखूंक शकता। तसो नव्या लेजिस्लेटरांक एक एडवायजूय बरी दितालो। हें सगळें पळोवन अशें दिसता की ताणें एक लिगसी दवरल्या। फ्रांसिस डिसोजा आज आमच्या भितरल्यान गेले, व्हडल्यांतलें व्हडलें गोंयांक हें लुकसाण जावन गेल्लें आसा। फ्रांसिस डिसोजा हो असो मनीस आसलेलो की BJP एक टायमाक 2 सिटां आयिल्लीं तेन्ना BJP ही एक हिंदूची पार्टी अशें म्हणटाले, पण जेन्ना फ्रांसिस डिसोजा हो BJPन गेल्या उपरांत ही BJP जी आहा ही सगळ्या समाजाची पार्टी अशें म्हूण नांव जालें। बाबूश जो खूब जुनो मित्र म्युनिसिपालिटीन सुद्दां बरोबर आमी आसताले। तो म्हापशा हांव मडगांव आनीक काँग्रेस पार्टीन आसतना आमी खूब लागीं आशिल्ले। तेजे नंतरूय तो एक बरो पॉलिटिशियन आनीक लोकांक खंयच्या हेजेर पावतालो। सो तशे मदीं आजून मदीं संबंध, कारण गोंय हें ल्हान तशें आसतालेच, पूण तेणें एक सदां पॉझिटिव्ह पॉलिटिक्स केला आनी ते द बेस्ट can say the good leader, given lots of service many years for the people of Goa. They are very sad. We lost one leader. The sadness that we all, the people of Goa, are going through today, since yesterday, after we got this sad news, because this is a big loss for the state and for the people. He was a good man, a very capable legislator, and more than anything else, he had his gentle ways and kindness, and he took care of everybody. बरें काम केलां आमच्या जगान, ह्या संवसारान जे पॉलिटिकल हितून आसन तें बरें काम केलां। तें आयज सगळ्याच्या गोंयकारांच्या भावपणाच्या मोतीन आनी काळजान हेंच लोक तेजो उगडास करतले। फ्रांसिस बाब म्हजो एक खास दोस्त आशिल्लो। पॉलिटिक्स लीव असायड, एक पयलीं पासून एक
म्हापशेचो MLA केन्नाय कसली कामां घेवन हांगा तरी येत आमचे कितें प्रोजेक्ट म्हापशा आसत जाल्यार आउट ऑफ द वे वचून हेल्प करताले. ताजी उणीव ही सदांच उरतली. म्हाका दिसता ती कोणाक भरूंक मेळची ना. हांव इतलेंच मागता देवा लागे की म्हणजे ताज्या फॅमिलीक स्पेशली नेटी जे म्हजे एकदम खास ताजे समन फॅमिली इज लायक फॅमिली फ्रेंड तांकां करेज दिवची देवान टू बेर दीस लॉस. एक बरो मनीस, एक जेंटलमॅन, केन्नाच कोणाक दुखोवंक नासले, केन्नाच खंयचे एक कॅथलीक जावन सुद्दां केन्नाच तेणी हिंदू क्रिस्तांव सुद्दां केन्नाच करूंक ना. इतलो बरो मनीस इतले बेगीन वचा म्हणजे खूब आमच्या म्हापशाकारांक खातीर सुद्दां खूब नुकसान आनी अख्ख्या गोंयाच्या राजकारणा खातीर सुद्दां आमच्या भाजपाक हे खूब नुकसान अशें म्हाका दिसता. वास करून मेळ्यान ती आमच्या बाबा मोहिनाची खापलूक कर. म्हापशेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार. आदलो आमदार विष्णू सुर्या वाघाचे कुडीचेर सरकारी इतमामान आयतारा फोंड्यां निमणे संस्कार जातले. ताचे आदीं सकाळी 9 वरां सावन ताची कूड लोकांच्या दर्शना खातीर फोंडेच्या दयानंद बांदोडकार मैदानार दवरतले. उपरांत सांजे 4 वरांचेर तांचे कुडीर निमणे संस्कार जातले. विष्णूची कूड आयतारा सकाळी विमानतळार पावल्या उपरांत ती ढवळेच्या ताच्या घराकडेन व्हरतले अशें कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन सांगले. सकाळी 8:45 मेरेन ताची कूड ताच्या घराकडेन दवरतले. उपरांत ती दयानंद बांदोडकार मैदानाचेर व्हरतले. बाकीचे सोपस्कार पुराय जाले उपरांत फोंडे पालिकेचे मसनभुंयेंत ताचे कुडीचेर निमणे संस्कार करतले. सगळी वेवस्था केल्ली आसा म्हणजे माटो बिटो घालून सगळी वेवस्था आनी थंय AC हॉल आसा एक त्या हॉलान बॉडी दवरपाची केल्या. सगळी अरेंजमेंट सगळी वेवस्था जाल्ली आसा. कोणाक त्रास जावपाक जायना, ट्रॅफिकाकूय त्रास जावपाक जायना किंवा बाकीच्या सगळ्यांक कोणाक त्रास जावपाक जायना म्हणून हे सगळे काही गोष्टी वेवस्था केल्ली आसा. माटवानूच एक संतूर वादन किंवा सतार वादन त्या पद्दतीचो एक थंय आमचे गोंयचे आर्टिस्ट जे आसात ताका मानवंदना दिवपा खातीर आदरांजली दिवपा खातीर कार्यक्रमाचे सातत्यान तसो एक आसतलो. ताजी कविता ज्यो आसात ते कविताचे CD आसात ते CD थंय आमी लावपाचे ठरलेले आसात. कोणाकूय जर कविता जर वाचन करपाक जाय किंवा विष्णू वाघाचे चाहते आसतले तांकां काही मनोगत जर व्यक्त करपाक जाय जाल्यार ती सुद्दां आमी वेवस्था थंय केल्ली आसा. विष्णू वाघाचे कुडीचे निमणे दर्शन घेवपाक येवपी लोकां खातीर येरादारीचे व्यवस्थापन केला. गोविंद गावडेन हे विशीं अदीक म्हायती दिली. पूण आज थोडोसो तातूंत फेरबदल घडिल्लो आसा. लोकांची उपस्थिती जर पळयली जाल्यार ते कंट्रोल करपाक जावपाना. थंय जो रेजिडेंस जो आसा तांचो त्या रेजिडेंसाक पार्किंग ना किंवा ट्रॅफिकाचें सामकें जाम जावपाक शकता म्हणून हो एक वेवस्था ह्या मैदानाचेर आज आमी केल्ली आसा. GVMC कॉलेज जी आसा सकाळी बरोबर 7 वरांचेर ट्रॅफिक प्रॉब्लेम आसा. जो बायपास जो आसा फ्लायओवर जो आसा तो फ्लायओवर पार्किंगा खातीर उपलब्ध आसतलो. ओन्ली जे फनरलाक येणारे जे लोक जे आसतले तांच्या खातीरच तो ढवळीचो बायपास जो आसा तो उगडो आसतलो. बाकीचे जनरल पब्लीक आसात किंवा रहदारी जी आसा ती डायरेक्टली फर्मागुडीच्या वयल्यान बाजारांतल्यान मेन गाडयो सोडपाचे ठरलेले आसात. सबंद गोंयचे कलाकार आनी त्याच बरोबर गोंया भायल्या समस्त जे लोक जे आसात त्यांच्यांनी एक नोंद घेवपाक जाय की
धवळे हांगा थोडोसो जाग्याचो प्रॉब्लेम आसल्या कारणान ही सगळी अरेंजमेंट आज आमी त्या मैदानाचेर केल्ली आसा. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. दहशतवाद्यांनी केल्ल्या आत्मघाती हल्ल्यान भारताच्या 44 सैनिकांक वीरमरण आयिल्ले. ह्या भिरांकूळ घडणुकेच्यो यादी अजूनय ताज्यो आसात. ह्या हल्ल्या उपरांत देशभर ताचे पडसाद उठले. अमेरिका, युरोपियन युनियन, फ्रांस, जपान, रशिया, ऑस्ट्रेलिया आणि हेर देशांनी खर शब्दांत ताचो निशेधय केल्लो. भारतभर लोकांनी निशेध केलो. गोंयांत तर जायत आसा. मडगांवा महाविद्यालयाच्या भुरग्यांनी रॅली काढून ह्या हल्ल्याचो निशेध केलो. पळयात. आतां आमी सांगपाक चित्ता की जे आमचे यूथ आहा न्हू ते इंस्टाग्राम, फेसबुकार, वॉट्सॅपार स्टेटस घालून हे आमचे कांय जावपाना. आमी जाणटा गव्हर्मेंटाक सांगपा लागून सगळे भायर सरपा जाय. आतां रस्त्यार येवन आमगे यूथ आमगे सोल्जरा खातीर हे उलोवपा जाय. कितें आहा ते करपा जाय. ते सर्जिकल स्ट्रायक जालें ते तेज्या कांय जावपाना. आतां जावपा जाय आमचे शहिदाचे बदला घेवपा जाय. ते वॉर करपा जाय. आतां तेंच्या घरा वचून तांकां मारपा जाय. ये हम लोग कैंडल मार्च करके ये संदेश देना चाहते हैं कि भारतीय जवानों पर एक मामूली सी खरोच भी वो हिंदुस्तान के हर एक नागरिक पर जो वार है. हम ये बताना चाहते हैं और सरकार से ये भी अनुरोध करते हैं कि ये जो घटना हुई है इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जो भी इसके गुनहगार हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ताकि आइंदा भारतीय जवानों पर जो है हाथ उठाने की या उन पर हमला करने की कोशिश ना करें. गोवा के वासियों की तरफ से हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा भारतीय जवानों के साथ खड़े हैं. उनके सुख दुख में उनका दर्द हा हमारा दर्द है. हे घडणुकेचो निषेध करपा खातीर फोंडेकार मेनवाती घेवन क्रांती मैदानाचेर एकठांय आयिल्ले. हे जे लोक मेल्यात म्हणजे खूब दुख्ख जाता. आमी आज रिक्वेस्ट करता गव्हर्मेंटाक की वन्स फॉर ऑल म्हाका दिसता आतां टायम आयिल्लो आसा पाकिस्तानाच्या भाशेन शिकोवपाचें. आमकां पूर्ण विश्वास आसा आमच्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीचेर आनी म्हाका दिसता येता ते दीस भारताचे सुवर्ण आसतले आनी जे कितें जालां हेजो आमी सगळे निशेध करता आनी आतां परत हे जावचें न्ही हीच आमची सगळ्यांची इच्छा आसा. आनी म्हजोय हो लोकांक सांगपाचो निरोप आसा की आमचे भितर जे आमचे देशवासी आसा ह्यांनी ह्या पाकिस्तानीच्या लोकांक सपोर्ट ना करतना आमचे जे सोल्जर्स मेल्या त्यांच्या फॅमिली खातीर उबे रावन त्यांच्या फॅमिलीक सपोर्ट करचो. पणजे बाजारातल्या दुकानवाल्यांनी मेनवात मोर्चा काढून भारतीय सैनिकांचेर जाल्ल्या दहशतवादी हल्ल्याचो निषेध केलो. मडगावच्यान खबराकार रमेश नायक राऊत आणि फोंडेच्यान कृष्णा नायक. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. रस्त्याच्या कामांक लागून शेनवारा नावेले उदका पायपलायन फुटली. फुटिल्ल्या पायपलायनींतल्यान कितलेशेच लिटर उदक व्हांवून गेले. चांदेलाच्या 15 MLD उदक प्रक्रिया प्रकल्पाची दुरुस्ती चालू आसा. ताका लागून पेडणेकारांकूय सोमार ते बेरेस्तार मेरेन सारके उदक मेळचें ना. रोड केल्लो पायपलायन घायल्लो मदें. आतां पायपलायन मद घालन तो रोड तसो दवरलो. मागीर आमी डिसेंबर क्रिसमस तशी काडली तें कोताय म्हणून. आतां पोत्तून तें आतां सगळें तितून मोड फोटो आनी तें आतां उदक सगळें हांवता तितून लिटर हांवता. आतां हांव नको हे कितें करून तें काम केलें काय म्हणून आतां हांव मागता PW कडेन की जाय बेगीन तेमने रोड सारको करचो आनी हांवता आनी कितें कोत्ते आमी ते उदक वेस्ट जाता. गव्हर्मेंट उदक उदक हें उदक वयत कितें थंय आतां वेस्ट जाता कितें उदक आनी कोणूय गेलो ना हें गव्हर्मेंटान. PW आतां बस भोंवता हिंगा थिंगा आनी कितें काम करिना आनी कांय मागता. आतां आमी हो रोड पार्ट चोयला आमी हो रोड फोडूंक पोतून दिवपा न्हय. कित्याक जायत लोक पळ्ळे एक्सिडेंट जाले आनी कितें हात पांय मोडले. देखून हांव नको हे आतां गव्हर्मेंटान कितें करपाचें ना. देखून हांव मागता हे जाय बेगीन हे हिंगा हें करचें नाजाल्यार मुखार कितें करपाचें आमी करतले. दाबोळी विमानतळावेल्या कस्टमान शेनवारा सकाळी 7.64 लाख रुपयाची विदेशी चलन धरले. एअर अरेबिया विमानांतल्यान हे पयशे घेवन शारजा वतना ह्या प्रवाशाक धरलो.
पोरू एप्रिल सावन आतां मेरेन गोंयच्या कस्टमांत सुमार 75.14 लाख रुपयाचे विदेशी चलन जप्त केलां. G9 493 नंबराच्या एअर अरेबिया विमानांतल्यान शारजा वचपी ह्या प्रवाशाची तपासणी केली तेन्ना ताचे कडेन हे विदेशी चलन मेळ्ळे अशें गोंय कस्टमाचो पालवी आयुक्त नवीन पटेलान सांगले. ताच्या पाकिटात आनी ताचे कडेन आशिल्ल्या हँडबॅगात हे पयशे आशिल्ले. On 16/2/2019, the officers of Air Customs Goa apprehended an international passenger travelling from Goa to Sharjah via Air Arabia flight and recovered foreign currency amounting to rupees 7.65 lakhs during the course of search conducted. Further investigations are in progress. बोरये बायथेपखोल वाठारांत शेनवारा बशीक अपघात जालो. GA01W4084 ह्या क्रमांकाची खाजगी बस प्रवाशांक घेवन मडगांवच्यान फोंड्या येताली. ह्या अपघातान एकल्याक मातसो माल लागलो. फोंडेच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांत ताचेर उपचार चालू आसात. बशीच्या स्टेरिंगाचो नट बोर्ड सुटिल्ल्यान चालकाचो गाडयेवयलो ताबो गेलो आनी ताणें गाडी डिवायडराचेर चडयली. फोंडे पुलिशेन घटनेचो पंचनामो केलो. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. परतून घेवया एक व्यावसायिक विसव. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गोंयांत कितल्याशाच लोकांक गोड्या मुताचें दुयेंस आसा. गोड्या मुताचो त्रास आशिल्ल्या मुरगांवांतल्या लोकांक खातीर खाशेली खबर आसा. चिखलेच्या नव्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांत ह्या दुयेंती खातीर खास जतनायेचो विभाग सुरू केला. हातूंत इन्सुलीन आनी हेर वखदां फुकट मेळटलीं. दितात नोवो नॉर्डिक्स म्हणून जी कंपनी आसा त्या कंपनीचे तांकां बरें इन्सुलीन मेळटा. ऑल द डायबेटीक एंटी डायबेटीक ड्रग्स आर गिवन देम फ्री ऑफ कॉस्ट. And this is a good initiative I feel from the government side. And my appeal to the people in and around Vasco, तेणी सगळ्यांनी येवचें ह्या सेंटराचो फायदो घेवचो एंड जे कितें सल्ले दितात त्या सेंटराचेर ते घेवचे आनी लीड अ नॉर्मल हेल्दी डायबिटीज फ्री लायफ. वाळपयच्या सुपर 7 क्लबान वाळपय फुटबॉल लीग सर्तीचें आयोजन केलां. क्लबाचो अध्यक्ष सरफराज सायेदान सर्तीचें उक्तावण केलें. वळपयच्या तरणाट्यांक माची मेळोवन दिवपाच्या उद्देशान हे सर्तीचे आयोजन केला. हे सर्तीत 10 पंगडांनी वांटो घेतला. वाळपयच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.